आयज आमी आसा हिंगा दावोलीन फुरसाते पेर जेन्ना आमकां हिंगे कॉल येयले तेदोना आमी हे सायटीचेर पावले आनी अशी आम चोवपाक गेले जाल्यार हिंगा झाड कटिंग करताले आनी जे मनीस झाड कटिंग करताय तांकां आमी विचारलें की कित्याक लागून तुमी झाड कटिंग करताय काय म्हळ्यार ते आम सांगपा लागले हे सायडीन रस्तो वयता हांवें विचारलें हो रस्तो कोणा पासत वयता सो तेम सांगिल्लें तेंकडे आन्सरय ना जालो कोणा पासत कोताय काय म्हूण विचारल्या तेंकडे सो हांवें तेका विचारलें कितें झाड कटिंग करपा तुम्ही परमिशन घेयला सो तेंकडे ना परमिशनूय ना सो आनी रस्तोय करपा तुम्ही परमिशन घेयला ना तेंय ना तेंकडे आनी जेन्ना हांवें तेका विचारलें तुका कितें डॉक्युमेंट्स बी आहाय काय म्हूण विचारलें तेणी म्हाका डॉक्युमेंट्स आपूण कांय हाडनाय ते आपूण मागीर दाखय म्हूण सांगिल्लें तेणी म्हूण एक्चुअली एट प्रेझेंट सायटीचेर तेकोरे कांय आसूना आनी आमी तेको कांय ना म्हणटरी तेकोरे आमी एका फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक आमी कॉल केलें आनी तेंकां आपयलें हे सायटीचेर आनी जेन्ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हे सायटीचेर पावले तेणी तेंकां थोडेशे क्वेश्चन केले तुमको रे परमिशन कोणी घेयला कितें घेयला फॉरेस्टाचें बी घेयला म्हळ्यार तेंका परमिशन ना सो तेमी तेका फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक आपोवन येयले आनी जेन्ना आमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक तेय गेले आमी गेले जेन्ना आमी पावले थिंगा तेन्ना आमी तेंचेर एक इलिगली हे काम करताले हिंगा सायटीचेर तेन्ना आमी ही कंप्लेंट लॉन्च केल्या हिंगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक आनी हिंगाचो एक सर्वे नंबर आहा 16/1 सो हे सायटीचेर ते सगळे इलिगली झाड कटिंग करताले सांगप जेन्ना आमगे गोंयांत एक सामान्य गोंयकाराक एक धाकटें झाड काततलो वो एक कितें एक माड कातल्याक ताका परमिशन जाय आनी परमिशन घेवचें आमकां पंचायतां फॉरेस्टां धांवपा पडटा आम कितें म्हणटाय हेंक लागना हेंक परमिशन लागनाय आं आनी ते हिंगा रस्तो करूं सोदताय इलिगली ते झाड मारा तांकां परमिशन ना म्हाका आनी कितें करूं सोदता दुसरो आनी मोती दोंगर करूं सोदता तो मातशें चिंताय म्हणजे भाव भयणाचो चिंताय एक कितें कोताय ते कोणा पासत कोताय ते आमकांय खबर ना पूण हेजे फुडें कळटलें कोणा पासत कोताय ते आनी हांव सांगता कोणो तरी एश कोन इलिगलिटी जाता न्हू केन्ना दोंगर कातोताय केन्ना एक झाड कातोता सांगोचें फोन मारून सांगोचें कोण भुरगीं आहाय तांकां सांगोचें थिंग हें इलिगल कितें चलत म्हूण आनी एश कोन करून गेले जाल्यार आमगे दोंगर आमी सांबाळूंक पावतले आमगे एनवायरमेंट आमच्यान सांबाळून जातलें आनी दुसरो मोती दोंगर आमी जावपा दिवपा न्हू त्यो बरें करूं सो मागता हांव पंचायती लागीं आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा लागीं जा तितू बेगीन तुमी हेंचेर एक्शन घेवचें आनी ही जी सायट चोयताय तुमी थिंगा जाय तो कितलोसय गार्बेजूय उडयताय सो हिंगा आमगे नॅचरल ब्युटी आहा ती डिस्ट्रॉय करपाक सोदताय सो हें जावचें न्हू म्हूण हांव बेगीन पंचायती लागीं आनी आमगे कन्सर्न ऑथॉरिटीज जितल्यो आहाय तेंकडे हांव मागता एक्शन घेवचें म्हूण हेंचेर